पीछे से भीड़ आई और उसमें मेरी बहन दब गई। बीच गई थी, हमने देखा नहीं गया। कम से कम 30 आदमी। हस्तेच्या पांया पोंदा मुय पडली जाल्यार हस्तेक इकडना मुयेक इकडना थंयसर मोराण जाता। पूण मनशांच्या पांया पोंदा मनीस पडून मोराण पावता जाल्यार थंयसर संवसारभर कबार जाता। भोवमोगाचे न्हू ही संगत ही गजाल कित्याक उलयतांगे म्हळ्यार आयले वरच्या दिसांनी आमी पळयता मनीस जीव वगडायता मनशाच्याच पांया पोंदा पडून। आमच्या भोवरांत जातात जात्रे, जात्यात जायते रितीची मॅचां, या लोक जमता हजारो हजार जायते कडेन। तो वळ थंयसर कितें तरी गुमानी आसली जाल्यार वा कितेंय एक उद्वेग उपजालो जाल्यार लोक धांवोंक सुरू करता आनी असल्या संदर्भार लोक एकामेकाच्या पांयांक दांटून पडोवन थंयसर पांयां थाळां पडोवन एकामेकांतून मस्तून मरण पावता। जायते फावटी आमी पळयता असले एका गडितांनी मरण पावचीं जावन आसात प्रायवंतां, भुरगीं, गर्भे स्त्रियो आनी अशक्त मनशां। हाका कारण आसा एक जात्रो पळोवंक आमकां वसाजें भोगता, एक महामेळाक आमकां वसाजें भोगता वा एका पवित्र जाग्याक आमकां वसाजें पडटा। तो वळू लोकांची केट इतली वाडटा की त्या जाग्याच्या महिमे खातीर या त्या जाग्याक आसच्या त्या एका प्रसिद्धते खातीर लोक थंयसर येता। जावंक पुरो तांचे मागण्याचो प्रतिफळ जोडचे खातीर, जावंक पुरो ती सुवात पळोवचे खातीर। जायते फावटी थोडे कडेन 2 वर्सांक एकपटी, 5 वर्सांक एकपटी या थोड्या वर्सांक एक फावटी थोडो जात्रो चलता आनी असल्या वेळार लोकांची केट हारी हारीन येता। वांजेल्यान ते आमी पळयता जेजूक पळोवंक म्हूण लोक हारी हारीन येतालो म्हूण आनी असलो हारी हारीनी लोकां संदर्भ जमच्या वेळार थंयसर असली दुर्घटना घडटात। तर आमी तुमी कशी जागृताय वापरूंक जाय? विशेश जावन आमकां बसां मेळनात, रैलां मेळनात, ह्या वेकालां मेळनात, तो वळ आमी धांवां घेता। धांवां घेता आसतना थोडे फावटी रैलाच्या पाट्यार पडून मरण पावता। ह्याच जानेरांत असलींच गडितां उत्तर प्रदेशांत घडल्लीं आसात। हाच्या आदीं आमकां कळीत आसा 1700 वर्सां तावनूच असलीं जायतीं गडितां आमी आमच्या अंतरजाळार पळयलीं जाल्यार लोक मरण पावल्लीं, पांयां पोंदा पडून मरण पावल्लीं गडितां आसात। जर हांगासर असलीं गडितां घडटा जाल्यार हाका कारण कोण? तांची समाज गी, तांचो सरकार गी, आमी गी या थंयसर गेल्लीं मनशां गी, सगळें कारण जातात म्हजे प्रकार। कित्याक हर एकल्यान तांची जबाबदारी आसा। आमी एका सुवातेक गेल्या उपरांत आमची जागृताय वापरची भोव गरजेची। जर लोक चड आसा म्हूण कळीत जाल्यार आमी आमचे सांगता आमच्या तसल्या प्रायवंतांक सांगताच भुरग्यांक, नेणतुल्यांक, अंगविकल लोकांक आमी आपूण व्हरचें सामांगी सूख गी म्हूण आमी चिंतूंक जाय। हर एक कडेन भक्त गरजेची। ह्या भक्ती मुखांतर आमकां थंयसर मुक्ती मेळटा म्हूण आमी पातयेता जाल्यार भक्ती सांगता आमी हर एकल्यांनी जागृताय जोडली जाल्यार मोगाचें न्हू आनी खंयचो सुवात, खंयचो जागो लोक खंयसर जमता ताचे विशीं आमी माहीत आपणावन आमी आमचोर करिनासतना सवकास आमची मेटां काडलीं जाल्यार असली दुर्घटना आमी आडावेत। एक रैल गेल्यार कितें जालें, थोडो वेळ आमी रावया, दुसरें रैल येतलें आनी त्या ट्रेना मुखार आमच्या पावोवंक आसच्या सुवातेक आमी पावयेत। पूण अशें घडनासतना ह्याच रैलार वसाजे, आमसोरान भितर वसाजे, जर रैल सुटलें जाल्यार आमी पाट्यार पडून मरण पावची गडितांय आसात। देखून इतलें सांगूंक आशेता जावंक पुरो जात्रो, व्हडलीं फेस्तां, लोक चड खंयसर जमता थंयसर सगळ्यांनी जागृताय वापर मुखल्या दिसांनी तरी आमचे दोळे 2 आसले कडेन 1000 दोळे आंगाक केले जाल्यार खंडीत जावन आमी वाचतले आनी हेरांकी जागृताय हाडूंक शकतले। कित्याक जीव मोलादीक आनी जीव जावन आसा देवान दिल्लें एक वर्तें इनाम। देखून पयलीं सांगले प्रमाणे हस्तीच्या पांयां पोंदा मूय पडली जाल्यार हस्तीक इकडना, मुयेक इकडना, पण मनशांच्या पांयां पोंदा मनीस पडलो जाल्यार घाव भर कबार जाता। देव बरें करूं।